सुरवातेक आमी गीत घेवया A15 पेज नंबर 7 याज्ञिकाची वाकाडणी. Mącia modlą, ortia devani vorlolo, mitor sorta jadnikam to. Noma deo mornia vra, vojbov, mojma vortia deva. Noma deo mornia vra, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या देवा बापाचो मोग, जेजूची शांती आणि पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सवे आसू. मोगाळ भयणी भावानो, आयज साद्या काळाचो 18वो आयतार आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा. मोगा सेवेंतल्यान वावरुया, बोरवाश्यांचे साक्षीदार जावया. मागणे आनी वावर ह्यो दोन कोरण्यो एका बऱ्या मनशाच्या जिविताक ओट दितात आनी एक बोरवाश्यांची दिशाय दाखयतात. अशें म्हणलोलें तुमी आयकलां आसतलें. मागणें करतना सगळें देवाचेर दल्लोलें आसा आनी ह्या मोनान ताचेर पातयेवन मागणें कोर आनी वावर करतना सगळें तुजेरूच दल्लोलें परी तोकोस घेवन वावर कोर. Pray as if everything depends on God and work as if everything depends on you. जिवितांत आमी मागणें वो वावर करतना मोगान आनी सेवे चाकरेच्या मोनान त्यो करूंक आनी बोऱ्याचो फळ एक दीस जेरूल मेळटलो ह्या बोरवाश्यान आमची पावलां मारूंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक मागुया. तेच परी आयज आमच्या महादोम प्रांतांत आमी याज्ञिकाचो दीस मनयता. आपल्या शेळ्यांची जतनायेन निगा घेवंक, तांची मोगान सेवा करूंक आनी जेजूच्या काळजा सारके आपले पोरजेक बोरवासो दितोले आमचे याज्ञीक जावंक तांचे पासत खेरीत भाशेन आमची मागणी आयच्या मिसांत बापाक उबारुया. आमची पातकां वळखून आतां आमी म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवो सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
मागुया. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरांक पाव, तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रसल्यांत आनी तूंच आमकां सांबाळताय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळ्यांनी पवित्र आत्म्या सगळें जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. उपदेशकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. पोलकेपणांतलें पोलकेपण म्हणटा उपदेशक सगलेंच पोलकेपण. जाणविकायेन विद्येन आनी निपुणायेन वावर करूनय मनीस कसलोच वावर करूंक नासलोल्याक आपल्या वावराचो फॉल सोडटा. हेंय एक पोलकेपण आनी एक व्हड वायट. खरेंच वतांत इतलो वावर करून आनी इतली गास घेवन मनशांक कित्याक उपकारता? कित्याक सगळे ताचे दीस दुखीचे आनी सगलो ताचो वावर कश्टांचो. रातचो लेगून ताच्या काळजाक विसवना. हेंय एक पोलकेपण. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. ताचो तालो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. सगलीं म्हणुया. ताचो तालो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर खोडप आमचो तारूक, ताका वाखाणुया. जबाब. ताचो तालो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. सोरपोत पडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगलीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब. ताचो तालो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. ताचो तालो आयच्या दिसा आमच्यार कानार पडटा. चितान आयकूंक, काळजान दवरूंक सगलीं आयती रावया. जबाब. ताचो तालो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. मेरीबाग आनी ओरोण्यांत मासाक केल्ले तशें
तुमची काळजां फातरा वरी दारून करूं नाकात. जबाब, ताचो तालो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजांत दवरात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कण्यो देखल्यो, तरी गोरवीं मनां सगलीं म्हजेर कळपून गेलीं. जबाब, ताचो तालो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजांत दवरात. बागेवून पावलून कोरेस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यात म्हणटच सर्गीच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे ओत्रेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उतऱ्याक बसलोलो आसा. तुमची चिंतनां सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय, कारण तुमी मेल्यांत आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सोवे लिपलोलें आसा. तुमचें खरें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त, आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी ताचे बरोबर दिश्टी पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेन तुमकां वांटो मेळटलो. त्या पासत संवसारीक खुशयो तुमी मारून उडयात. कामसार, मेलेपण, पातकाची ओड, कोट्यो वंदोवण्यो, आपस्वार्थ वा अपस्वार्थ म्हणल्यार कुड्ड्या देवाची पुजा. एकामेकाक केन्नाच फोटी मारिनाकात, कित्याक आदल्या पातकी सैमाक आनी ताच्या कोत्तुबांक पाठ करून तुमी नवीं मनशां जाल्यांत. आपली पूर्ण ओलोक मेलो पर्यान ह्या नव्या मनशांक तोच रोचणार पोत्तून पोत्तून आपल्या सारक्याचो नवो करीत आसा. हातून ग्रीक आनी जुदेव, सुनोत केल्लो आनी सुनोत ना केल्लो, पोरको आनी सितियांत, गुलाम आनी स्वतंत्र मनीस असले वेगळो जार आनीक नातूच. एकलोच क्रिस्त आसा, तोच सगोट आनी सोगटांतूच तो आसा. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sorves porag zoi, sorves porag zoi, sorves porag zoi, zoi, zoi. कुशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी, सर्गीचें राज खरेंच ताचें. Sorves porag zoi, sorves porag zoi, sorves porag zoi, zoi, zoi. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमची सवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. लोकाच्या जम्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमकां पडल्या त्या दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, इश्टा, तुमचे भितर न्यायनीत वा वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला? मागीर ताणें तांकां सांगलें, सतराय धरात आनी सगळे तरेच्या आपस्वार्थांतलीं मेकळीं रावात. कित्याक कोणाक पुष्कळ ग्रेस्तकाय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर दवरलेलें ना. मागीर ताणें तांकां एक वपार सांगली. एक ग्रेस्त मनीस आसलो. ताच्या शेता भाटांक खूब
पीक जालें तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक लागलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना, हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजे कडे मोडून तांचेकूय व्हडले बांदतलो आनी म्हाका पिकला तितलें आनी म्हजी ग्रेस्तकाय तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हज्या आत्म्याक अशें म्हणटलो, आत्म्या म्हज्या, साबार वर्सांक पुरो असो खूब म्हाल तुजे आदीन आसा, विसव घे, खा पिये आनी मौज मार. पूण देवान ताका म्हणलें, पिशा, आज राती तुजो आत्मो परत मागचो आसा. म्हणटच तुवें तयार करून दवरलां तें कोणाक? आपणाक ठेवे करतात, पूण देवा मुखार ग्रेस्त जावंक नात, तांची गत ही. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. तुमी यमा हें नांव आयकलां. यमाची मोटरसायकल आसा, गाडयो आसात आनी दुसरीं यंत्रां आसात. जापनीज ही कंपनी, फामाद कंपनी. पूण तुमी कुकामा हें उतर केन्नाच आयकूंक ना. आमचें जिवीत म्हणल्यार कुकामा. कुकामांत पयलें लेत्र आसा कू. कूड, कू म्हणजे कूड. देवान आमकां एक कूड दिल्या. सांत पावलो म्हणटा, आमची कूड देवाचें मंदीर, तें बसठाव नाका, तें पवित्र. देखून आयच्या दुसऱ्या वचपान सांत पावलो आमकां सांगता न्ही, तुमी क्रिस्ता सवें आदल्या जिविताक मेल्यांत, आतां तुमी नवीं मनशां जेजू सवें. देखून तें पातकी सैम, तें पोजडेंपण, ती नसाय, कितें तुमच्या जिवितांत वांकडे तिंकडे आसा तें सगळें पयस करात आनी जेजू सवें, देवा सवें तुमी जियेयात म्हणून सांत पावलो उलो मारता. कुडीची आमी काळजी घेवंक जाय आनी आमी घेता. आमी जेवता, खाता, पियेता, वखदां घेता, व्यायाम करता, चलूंक वेता, मेकअप करता आनी जायत्यो गजाली आमी आमच्या कुडी खातीर करता, बऱ्यो गजाली. पूण मनीस म्हणजे फकत कूड न्हय. मागीर कुकामांतलें दुसरें लेत्र आसा का. का म्हणजे काळीज. हांव ह्या काळजाची खबर उलयना. हें काळीज फकत रगतूच भायर घालता आनी भितर हाडटा आनी भायर घालता, तितलेंच. काळीज म्हणजे मनशाची भावना, भोगणां, फिलिंग्स. आमचे विशीं कोणें बरें उलयल्यार आमकां बरें दिसता. आमचे विशीं कोणें वांकडें उलयल्यार आमी दुखी जाता, कित्याक आमकां भोगता भितर. त्या काळजाकूय खाण जाय आनी तें खाण कशें मेळटा आमकां? आमकां जर बरे इश्ट आसात, इश्टिणी आसात, तांचे कडेन उलयतच आमकां बरें दिसता. आमी जेन्ना एक बरें पुस्तक वाचता, एक बरें फिल्म पळयता, एक बरें गीत आयकता, कांतार आयकता, एक तियात्र पळयता, नाटक पळयता, तांतल्यान आमच्या काळजाक खाण मेळटा. कुकामांतलें तिसरें लेत्र म. म म्हणल्यार मत. त्या मतीक खाण जाय. देखून आमी इस्कोलाक वेता, कॉलेजीक वेता, शिकता, वाचता, बरयता. आमचे परस हुशार आसल्या मनशांची आमी आयकता. अंतल्यान आमकां मतीक खाण मेळटा. कुकामांतलें निमाणें लेत्र अ. अ म्हणजे आत्मो. आत्म्याकूय खाण जाय आनी आत्म्याक खाण कशें मेळटा? मागण्यांतल्यान. आनी आमकां कथोलिकांक मिसांतल्यान आमी बायबल वाचता, बायबल आयकता, हेर खंयचीं धार्मीक पुस्तकां आमी वाचता, आमी रेतीरांक वेता, मागणें करता. अंतल्यान आत्म्याक खाण मेळटा. आतां कुकामा म्हणजे एके तागडेच्यो 4 आयदनां. तुमी आमची
ट्रेडिशनल तागडी पळयला ताका 2 आयदनां असतात. एक वाटेन वजनाचो फातर घालतात आनी एक वाटेन वस्तू घालतात. दोनी बरोबर जातच ते मेजून दितात. आतां तसल्यो तागड्यो भोव उण्यो जाल्ल्यो आसात. आतां सगळें डिजिटल आसा. जावं हे कुकामा म्हणजे 4 तागड्यो, कूड, काळीज, मत आनी आत्मो. 4ांकूय खाण जाय. खंयच्याकूच आमी चड खाण दिवंक जायना तेन्ना ते सकयल वयतली. आमी कुडीचें चिंताव, खावचें, जेवचें, पिवचें, मजा, पार्टी हातूंच बुडताव. कुडीक खाण मेळ्ळें पूण ह्या 3 काळजाक मेळुना, मतीक मेळुना, आत्म्याक मेळुना, ती वयर गेली. म्हणजे बॅलन्स चुकलें. काळजाक जर आमी खाण दीत बसल्या, इश्टा इश्टिणी बरोबर बसलीं, वरांची वरां उलयत बसलीं आमी मोबायल घेवन, ताका वेळूच ना कितलो म्हणून, मागीर कितें जाता, तुज्या काळजाक खाण मेळटा पूण ताचो परिणाम तुज्या कुडीचेर पडटा. कित्याक मागीर तुका कुडीक वेळ ना वेळ दिवंक, आनी मोतीकय ना आनी आत्म्याकूय ना. तशें तूं चड मोतीक खाण दिताय, तूं शिकताय 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 शिकताय, कितें जाता, मागीर एक दीस तुजी तकली फिरता, पिशी जाता. तूं जर आत्म्याकूच चड खाण दिताय, मागणें 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 रजार, मागीर तूं दुसरें विसरताय. ह्या सगळ्यांत एक समतोल बॅलन्स आसूंक जाय. कुडीकय खाण दिवंक जाय, काळजाकूय खाण दिवंक जाय, मोतीकय खाण दिवंक जाय आनी आत्म्यांक खाण दिवंक जाय. सगळ्यांक एक सारकें दिवंक जाय. खंयच्याकूच आमी चड दिवंक उपकार ना. आयच्या वांजेलांत आमी जेजून सांगली ती वपार आयकली. सादीशी दिसता पूण कितली कठीण ती वपार, खर वपार. तो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका त्या वर्सा ताच्या शेतान जायतें पीक जालें आनी तें दवरूंक आतां जागो ना. ताच्यान आपणाक जाय तितलें दवरून दुसऱ्यांक वांटूंक जाता आसलें न्ही. ना, हें म्हजें म्हणून तो आतां दवरूंक सोदता. आनी कितें करूंक सोदता, आतां ती आसली गुदावां पावनान आतां व्हडलें गुदांव बांदता ती मोडून म्हण अशें येवजिता. आनी म्हणटा मागीर हांव म्हणटलों जाय त्या वर्सांक खाण आसा, खा पिये आनी मजा कर, अशें हांव म्हणटलों. आनी देव ताका म्हणटा, पिश्या पिश्या, आयचे राती तूं मरतलोय, मागीर हें तुवें सगळें जोडून दवरलां तें कोणाक? जें जेजून सांगलें तें आमकां लागता. आमी ती पिशी, त्या वपारींतली पिशी आमी. कित्याक आमची नदर सदांच न्ही कुडीचेर, काळजाचेर आनी मोतीचेर आसता, आत्म्याचेर वचना आमची. देखून कितें जाता आमच्या जिवितान, आमचें जिवीत सकयल देंवता, फुडें वचना. कित्याक आमी ह्या 4य वस्तूंची काळजी घेवंक ना. त्या ग्रेस्त मनशाची चूक कितें, तो ग्रेस्त आसलो म्हणून ताजी चूक ना. ग्रेस्त काय वायट न्हय, ग्रेस्त काय आसप बरी, पूण ती ग्रेस्त काय फकत तुजे खातीर दिवंक ना. जी देणी देवान आमकां दिल्यान ती आमचे खातीर दिवंक ना. ती दिल्यान दुसऱ्यां खातीर, दुसऱ्यां खातीर आमी वापरूंक आसा, आमचे खातीर आनी दुसऱ्यां खातीर. तुमी मोनजाती पळयात, ही आमची सुणीं आसात पळय ही रस्त्यार भोंवची, ही पळया. तांकां जर तूं इतलें खाण घालशी, ती आपणाक कितलें जाय तितलीं खातली, उरलें सोडून वेतली. मागीर तें खंयच्याय सुण्यान येवन खावपाक जाता, तांची कांय आडखळ ना, कित्याक तांचें आतां पोट भरलां. मोनजाती अश्यो, आपणाक कितलें जाय तितलें खातात, उरलें दुसऱ्यांक. मनशां मदें तशें ना. मनीस स्वार्थी, आपणाचें पोट भरून 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 सयत तो दुसऱ्यांक दिवंक तयार ना. हें पातक त्या ग्रेस्त मनशान केलें. घडये ताणें ग्रेस्त काय जोडली जायत, ताणें शेतान काम केलां ना, तो भाटकार. काम केलें कोणें? मुणकारान. मुणकारान त्रास काडले त्या वतांत, त्या पावसान. ताका फावो ती मजुरी दिली काय ह्या ग्रेस्त मनशान? हो ताका कितें भिकेचे दुडू दिले आनी आपणाक ग्रेस्त काय पुंजायली. ताचे विशीं जेजू कांय सांगना. जायते पावटी ग्रेस्त मनीस अशेंच करतात.
भिकेचें दुसऱ्यांक दिवन गिरेस्तकाय पुंजयतात, दुसऱ्यांची भाटां भितर घालतात. आमच्या कडेन त्या गिरेस्त मनशा कडेन आसली तितली गिरेस्तकाय आसची ना, पूण आमी चिंतपांत गिरेस्तांक सोदता. पळय आमच्या गोंयांत पळय कितलीं झगडीं आनी कितले केसी पळय कोर्टीन भाटां खातीर. बापायन वील करूं ना, गोंयांत कोण मरूंक सोदिना, हो म्हजो एक अणभव. पिडेस्तांची मागणी आसा, मरूंक तेंकला, पूण पिडेस्तांची मागणी घेवंक तयार नात, घरचीं दिवंक तयार नात. भोव चुकून कोण तरी आपयता आमकां, फादर ये, आनी तें केन्ना जाणा तो वा ती मतीर ना तेन्ना आपयतात. मतीर आसतना आपयनात. जशें कितें संवसारांत हांगा सासणांच्या सासणांक जिवंक आयलात हें चिंतप गोंयांत चलता. चुकीचें चिंतप हें. बाबा तुजी गिरेस्तकाय कोणाक? तो साक्रामेंत घे आनी देवा लागीं वच. ना, ते वील करूं ना देखून मागीर भुरगीं झगडटात. भुरग्यांनी वील करूं ना नातरां झगडटात. मागीर घे म्हूण आमची पळय क्रिस्तांव लोकांची पळय भाटां घरां आज पाड पडूंक लागल्यात. बार्देसांत हांव पळयतां कितलेशेच आदले बंगले पोर्चुगीज टायप पडून गेले. कित्याक? सगळ्यांक म्हणटा म्हाकाय अधिकार आसा, कोणूच ताका हातभार लावंक तयार ना, झगडीं करूनच मरतात आमचो लोक. अशें कित्याक जाता? कित्याक आमी मिटोवन घेवंक तयार ना, आमी दुसऱ्यांचें चिंतिना. बापायन जर भुरग्यांचें चिंतलोलें, जिवंत आसतना ताणें बरोवन दवरूंक जाय, बाबा हें तुका, हें तुका, हें तुका. ना वय कितेंच करूं नाका, भुरग्यां खातीर करून दवरची गरज ना. करून दवरलें न्हय, भुरगीं घाम काडची ना, ती वांकडेच वाटेर वयतलीं, बापायच्या भाटांचेर तीं जियेतलीं. भुरग्यां खातीर कांय करूं नाका. भुरग्यां खातीर बरें शिकप दी, तांकां बरी देख दी, तांकां देवाच्या मोगान आनी मनशाच्या मोगान वाडय, इतलेंच कर. पूण ना, आमी हें सगळें विसरता आनी फकत संवसारी वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन दवरता आनी मागीर आमी रडता. तर आयचीं वाचपां, तिनूय वाचपां. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, उपदेशक म्हणटा सगळें पोलकेपण ह्या संवसारांत तूं घाम काडून जोडताय आनी दवरताय तें कोणाक? तुज्या फाटल्यान एक शिकप नासलेलो, घाम काडिनासलो येतलो आनी खावन वेतलो. पळय आमची काणी ती जाल्ली आसा. देखून संवसारांत आमी जोडुया, सांबाळूनय दवरुया, वय. पूण आमकां सरकार एक एकावंट आसूंक जाय. संवसारांत आमचें बँक एकावंट आसा न्ही, सरकार आमचें एक एकावंट आमी ओपन करूंक जाय. आनी त्या एकावंटान कितें दुडू घालूंक मेळटात, भांगर घालूंक मेळटात? ना. ज्यो बऱ्यो करण्यो आमी हांगा करता त्यो त्या एकावंटान जमो जातात. एक एक करणी थंय जाता. कित्याक जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान तुमी कोणाक तरी एक पेलो म्हणजे ग्लास, स्टील ग्लास, एक पेलो उदक दिशात, ताचें इनाम तुमकां चुकचें ना म्हणटा जेजू. एक पेलो उदक, ताचें इनाम जर मेळटा तर आमी जितल्यो बऱ्यो करण्यो करता त्यो आमच्या सर्गींच्या एकावंटांत आसतल्यो. आनी वेताना आमी कितें घेवन वेताल्या? देवा थावन आमी आयलीं, येताना कांयच हाडूंक ना. आमी जल्मालीं कशीं जाणा ना, विणगी. कपडे आसले आमच्या आंगार? ना, विणगी आमी जल्माल्या. आमी वेताल्या, कितेंच व्हरचें ना, एक सुताचो बारीक 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 कुडको सयत आमच्यान व्हरूंक जावचो ना. तर आमी वेताल्या आमच्यो बऱ्यो करण्यो ज्यो त्या एकावंटांत आसात ताचेर आदारून आमची जडती जातली. देखून जेजून म्हणलें न्ही मातेवाच्या वांजेलांत, अबेस्वर 20:5, वेर्स 30:1 ते 40:6, जें कितें म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणींक तुमी केलें तें तुमी म्हाका केलें, आनी जें कितें तुमी तांकां करूंक ना तें तुमी म्हाका करूंक ना. म्हणजे तुमची आनी म्हजी आनी आमची सगळ्यांची जडती जातली आमच्या बऱ्या करण्याचेर. न्हय आमी कितले दुडू जोडले, कितले शिकप जोडलें, खंयची पदवी आसली हाचेर न्हय. म्हणून आयची वाचपां आमकां जागयतात. आयची वाचपां आयकतच आमकां कांप सुटूंक जाय. बाबा इतले दीस हांवें कितें केलें, खंयचे वाटेर हांव गेलो, हांवें आतां जेजूचे वाटेर वचूंक जाय. आनी त्या सर्गींच्या एकावंटाक हांवें जमो करून दवरूंक जाय. आनी तें करूंक देव आमकां कृपा आनी बळ दिवं.
दया करून उबी रावात. आमचो भावार्थ उचारून आतां आमी म्हणुया. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गा आनी प्रिथिमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबावलो, आंकवार मरये थावन जल्मालो, पॉन्स पिलाता खाल ताणें कस सोंसले, ताका क्रुसार जडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय थान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पथकांचें बक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमी मागच्या आदींच आमकां कितें बरें न्हय, कितें जाय, कितें नाका हें सगळें देव जाणा. इतलें आसून सयत ताचे मुखार आमची मागणी आतां आमी दवरुया. आमच्या पाप सायबान सगळ्या बिस्मांनी, यादनिकांनी आनी म्हत्वाची जिविताक वेंग मारलोल्यांनी आपल्या बेसा पोरमोणे सेवा दितना जेजू बऱ्या घोवळ्याक आपल्या दोळ्या मुखार दवरून ती दिवंक आनी अशी ती बोरव्याशाची साक्षीदारां आयच्या समाजान जियेतोल्या मनीसकुळाक जावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करतां तुका. आमचो राजकारभार चलयतल्यांनी आपल्या हातांत आसलोले सगळे बरे उपाय वापरून जी सेवा चाकरी आपले पोजेक भेदभाव दवरी नासतना दिवंक जाता ती दिवंक आनी हे तरेन पोरजेक नमुने ते जावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करतां तुका. देवाचे राज विस्तारूंक आयच्या समाजांत जायतीं बऱ्या मनाची मनशां तोकोस घेवन वावुरतात. हो वावर फुडें व्हरतना तांकां जायते सोंसचें पडटा. असल्या मनशांक हो उंचा मोलाचो वावर उर्बेन फुडें व्हरूंक फावो ते काळजीदारपण आनी बरी भलायकी बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करतां तुका. आयज आमच्या म्हाद्रोम प्रांतांत यादनिका खातीर पेटयलोलो दीस मनयता. तशेंच पांचवेर येता त्या मंगळारा दीस आमी यादनिकाच्या पवित्रपणाक भेटयलोलो दीस आमच्या म्हाद्रोम प्रांताक मनयतल्या. तर सगळे आमचे यादनीक जेजूच्या काळजा सारके जावन सेवे चाकरीच्या मनान वावरूंक आनी अशें ते पोरजेक बोरव्याशाचे प्रतीक जावंक पवित्र आत्म्याची कृपा आनी गोठाय तांकां सगल्यांक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करतां तुका. मोगाळा बापा, ह्या संवसारांत आमी जियेतना फकत संवसारी वस्तूंचेर मात्र न्हय, बगर जेजूचे शिकवणेंचेर आमचें चिंत दवरून ते शिकवणे प्रमाणे आमी जियोंक आनी आमच्या जिवितांत कूड, काळीज, मत आनी आत्मो हांचो समतोल राखूंक तूं आमकां कृपा आनी बोळ दी. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C31, पेज नंबर 41, संवसारांतल्यो मोनसाद भेटो. संवसारांतल्यो मोनसाद भेटो तुका सायबा नाका जाल्यो इतल्यो
soimbantak ni soiloi, tots per tuca corta poloi, ani am cerca clute voi, tăceați mogar potak dar noi, patki soimbantak ni soiloi, tots per corta tuca poloi, ani am cerca clute voi. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयतां ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपललें बलिदान जावंक नेरमी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो निथीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशांची दया करून ताणें आंकवारी मारयेंतान जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. संसार मला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्
आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या पाप साहेबा आनी फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा, सिम्याव आमच्या आदारी बिस्पा सांगाता आनी सगळ्या मण्यारी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टेगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सांत जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. या संवसारांत एक कुशाल बरीत सांगाताच अर्थाभरीत जिवीत जियोंक आमकां देवाचे कृपेची गरज आसा आनी ती कृपा आमकां लाभूंक जेजून शिकयलेले मागणे आतां आमी म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली चड करून आमच्या संवसारी चिंतपांतली आनी चालींतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवळकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासनांक. जिवन जाल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिव्या. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D46 पेज नंबर 74 शेळयां खावंदार. Salvar, Toro
sakon aina devon dusmanatli सोडून देऊन मोच्या शिरल्याक आयला घेऊन चाचणीक जिवीत मोचे वाटून देवता विश्वासोदाच तुजेर आमा शिरल्याक गोऱ्या जेजू एकाच हिरडां दवर Sodat stoczyr, ama żylia gória Jezu. Eka ty na dowór somo. Boro góri Dusman hau porona tanka sorun hau watona दोळे धांपून घेयात. जिवन जाल्लो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांनी आयलेलो आसा. ताका आमी आर्गां दिवया, ताका वाखाणुया. ह्या संवसारांत आमी जियेतना कूड, काळीज, मत आनी आत्मो हांकां एक सारकें म्हत्व दिवन सगळ्या मदें एक समतोल, एक बॅलन्स राखूंक आनी एक खुशाल आनी एक अर्थाभरीत मिनींगफूल लायफ जियोंक ताची कृपा आमकां लाभूंक ताचे लागीं मागुया. आमचेर ताची बेसांवां मागुया. आमचे फामिलीचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या सोयरेदारांचेर, आमच्या शेजाऱ्यांचेर, इश्टांचेर, इश्टिणींचेर, दुस्मानांचेर सयत ताचें बेसांव मागुया. आमी ह्या संवसारांत जियेतना हेरांचोय हुस्को मतीन दवरून आमकां तांकां ते भाशेन तांकां आदार करूंक ताची कृपा आनी ताचें बळ आमी मागुया. स्वामी म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. म्हजें शीं येता ताका कधींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कधींच तान लागची ना. मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायेन भरल्यान सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी सांबाळ आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज आमी ह्या धर्म प्रांतांत याज्ञिकाचो दीस म्हणून मनयता. तर आमी सगल्या याज्ञिकां पासून मागया. आमच्या मिसान वांटो घेतलेल्यांक, हे मीस भेटयल्ल्यांक फादर प्रतापाक, आमचे वांगडी आसात तांकां सगल्यांक, कॉयराक, मिडियाक
आमचे वॉलंटियर्स आसा तांकां तुमकां जी कोण आमच्या मिसान वांटो घेतात सगल्यांक तुमकां हांव दिनवासता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयतारांची मिसां 6, 7, 8 आमचे भाशेन, 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. हेरा दिसांनी 6 आनी 7 आमचे भाशेन, 8 मीस इंग्लीश भाशेन. 8 मीस जातकूच आमी हांगसर सांतिस्मू साक्रामेंत शीत त्योर्स घेता. सगळे मिस्तेर आनी सगळ्या संवसारा पासून मागता. तुमी जाणत ह्यो वस्तू उतरांनी घडोना खूब पाटी. ही झुजां जातात पळय कितल्यो मदस्ती केलेल्यो आसा पूण गेर्रां बंद जावंक ना आनी आनिकूय चालू जायत आसात. आमकां क्रिस्तांवांक कितले पिडापीड दितात तें आजून चालू आसा. तर आमी तांचे पासून सगळे पासून मागया आनी हांगसर एक गोट जो आसा तो तांचे पासून मागता. 2 म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेले म्हणटच पेट्रोल पंपा उपरांत एक धाकटुलें सुपल्लें कपेल आसा. 9 वरांचेर आमी मागणें स्टार्ट कोत्ता, त्यो स्टार्ट कोत्ता, नियाळ कोत्ता आनी मागीर मीस येता. ह्या म्हयन्यांत सुंकराराचें पळय आमचें प्रेयर फॉर डिलिव्हरन्स आनी हिलींग आसतालें इंग्लीश भाशेन तें आसचें ना. कित्याक ह्या म्हयन्यांत ह्यो बोंतोणच्यो फिरगो ज्यो आसात त्यो सांजेच्या आदेसाक 3:30 हांगसान रोमारीन वांटो घेवंक येतात. आमी मागणें कोत्ता, त्या उपरांत मीस येता आनी हे भाशेन हो आख्खो म्हयनो आमी तांचे पासून मागता आनी ती हेरांय पासून मागता. सांत कायतानाचें फेस्त आनी नोयनां चालू आसात. तर पास्टरल इन्स्टिट्यूट पळय आसा थंयसर दर दिसा 7 वरांचेर सकाळच्या मीस जाता आनी नोयनाचें मागणें तें घेतात. आनी 7वेर 2 मिसां आसात 7 आनी 9. पिलार मिशन सेंटरान एक प्रोग्राम चालू केल्लो आसा. तातूंत तुमच्यान वांटो घेवंक जाता. मागण्याचेर आनी हेरां वस्तूंचेर दर आयतारा दीस 9 ते 1 पर्यंत आसता. तुका मायना कुडतरी यूथ ग्रूप आसा तो मॉन्सून बॅश म्हणून सप्टेंबरान स्टार्ट कोत्तले एका दिसाक. आतां कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस आनी दुसऱ्यो सिवील सोसायटी ऑर्गनायजेशन्स आसात पळय त्यो पीसफूल पब्लीक मिटींग एट आझाद मैदान पणजे सोनवारा दीस येता त्या 9 तारखेर 3:30 वरांचेर. थंयसर सगळ्या जाणांक विनंती कोत्ता आमच्या लोकांनी येवन थंयसर पाठिंबो दिवच्याक. कित्याक लागून तुमी आयकलां आसतलें 25 जुलायाचे दोगी माद्री दिल्ली ती हॉस्पिटलान आसतात. एकली नर्स आनी दुसरी तांची पळय फार्मसी आसा ती फार्मसिस्ट. ती आमच्या गरीब भुरग्यांक म्हणजे खेड्यांतल्या छत्तीसगड थंयसर आसात पळय तांकां ती हाडटात 12वी जाल्या उपरांत. ती तांकां शिकयतात, नर्स शिकयतात आनी ताचो फुडार हे भाशेन बरो जावंक ती वावुरतात. ताणें एनावन्स केल्लें थंयसर आमकां भुरगीं जाय म्हणून आनी पादविकारांनी तांकां सांगलेलें. ती भुरग्यांक ती घेवन दिल्ली येताली. रेल्वे स्टेशनार आसली. तुमी हें सगळें आयकलां आसलें, वाचलां आसलें. पूण तुमकां हांव कळीत कोत्ता कित्याक लागून ही पीसफूल मार्च आमी घेवंक जाय पळय ती थंयसर बसलेली आसतना ट्रेन येवंक नासली. लोक तितलो नासलो. एकलो भुरगो येवन त्या चेडवांची चेश्टा करूंक लागलो. तांकां तें मानलें ना. ताणें एकल्या भुरग्याक सांगलें मातशें आमकां मदत कर, हें कितें कोत्ता. ताणेंनूय स्टार्ट केलें आनी मागीर ताणें बजरंग दल ते पळय आसा तांकां सगळे जाण आयले आनी बोबाव करूंक लागले हें कितें कोत्तात काय म्हणून. तांचेर आरोप करूंक लागले. आमची माद्री बरें काम कोत्तात, वायट काम करिना. आनी मागीर तांकां पुलीस स्टेशनान व्हरोन
एकली बायल आयली आनी तांचे थापटांक लागली. माद्रींचेर पर्यंत तशी हात उखल्लो तिणें. कितें जबरदस्ती. आनी तांचेर आरोप केला की ती ही ह्युमन ट्रॅफिकींग करता. ह्युमन ट्रॅफिकींग म्हणजे कितें? भुरग्यांक वेशी करून थंयसर वतात म्हणून. वेशी म्हणजे कितें? सेक्शुअल हाका पासत, कामा पासत असलें आमचें काम आसता. आनी थंयसरलो पळय CM आसा ताणें तांकां पाठिंबो दिला. आनी दुसरे पळय तांचे मंत्री आहा ताणें सांगलां ह्यो सिस्टरी अशें काम करताली म्हणून. हे सगळी फोटी. हे सगळे आमचेर आरोप करतात ते सारके न्हय. आमी सगळे जाण आतां गोट रावंक जाय. हें कितलें चल्लेलें आसा. हें आतां एकूच जालेलें आसा. पूण ते सायडीन तांचेर बलात्कार करतात, तांकां भायर काडटात, तांचेर थापटायतात. असलीं कामां चलतात थंयसर. इगोर्जे फोडटात. नाका जाल्लें चलता ते सायडीन. आमी हांगसर नको तें. पूण हांगसरूय खूब चलता उगीच्या उगी. आमी मातशी गोट रावंक जाय आनी सगळीं जाणां आमी मागण्यांत धरूंक जाय. कित्याक आयज फादर तुमकां सांगतालो ते प्रमाणे आमी सगळीं जाणां मागण्यांची मनशां आनी खोतखोतीत मागणी करूंक जाय. वयले वयर करची न्हय. हांगसर आयले म्हणटत आसात येतात तुमी मिसाक. वांटो घेनात. वांटो घेत तर आमचें सगळें बरें, सगळ्यांचें बरें जातलें आनी दुसऱ्यांकूय बरेंपण मेळटलें. नाल्यार कसलो फायदो आमी येवन मिसाक आनी मागणी करून. घरा पर्यंत आमी मागणें कोत्ता ते कसले मागणें कोत्ता? वयले वयर. सारकी खोरायेन करात आनी सगळें बदलतलें. ही गॅरंटी आमकां आहा. कित्याक सायबीण मायन आमकां सांगलां. ती फातिमा जेन्ना त्या भुरग्यांक मेळ्ळी तिणें सांगलें मागात मागात म्हणून. आनी खोतखोतीत तर आमी तेर्स करीत ती आमचे पासत मध्यस्थी करतली आनी आमचो भगेन फ्रांसीस शावेर सगळे सांत भोग आनी हें सगळें बदलोवंकूच जाय. पयले स्वतेर आमच्या काळजांनी आमी सारकी ना खूब पाटी. ते सगळें आमी मागण्यांत दवरया. आनी हो पळय आतां ही पळय पिसफूल पब्लीक मिटींग आसात मैदानांत 7 नोव्हेंबर 3:30 वरांचेर. तुमी मातशी यात आनी थंयसर मागीर पाठिंबो दिया. ते सिस्टरींक आतां काल राती ही सोडल्यान. इतलो त्यो 25 तांकां बोनकोणीन दवरलेली तांकां काल राती सोडल्या म्हणून आयकलां हांवें. तर तरी पूण आमी हो पिसफूल मार्च घेवंकूच जाय आनी आमच्या देशाच्या लोकांक तांकां सांगूंक जाय इतलो वावर आमचो क्रिस्तांव लोक करता, पाद्री माद्री, आनी आमचेर असले आरोप करपाचे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं राखो आनी सांबाळो. जेजूचे शांतीन आनी मोगान आतां तुमकां धाडटा. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणें. सांत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय त्या पासत मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण आमी मागता. आनी सक्ता पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणटा. आमेन. तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव कृपा दिवं. शेवटाक आमी गीत घेवया. F6 पेज नंबर 88 देवाक दिनवास.